खंयचो? देववाडा ओजरी. कितली वर्सां तुमी हांगा व्रत करता? 55 वर्सां जाली. आता पयलीं आमी आसले, आमचे जाणटे बिणटे पयलीं आसले. आता हे नंतर आमचे जाणटे बिणटे नंतर आता हे आमचे भुरगे बी आता हेका आता परत गोंया जाल्या. म्हणजे आता आमची ही संख्या वाडल्या. पयलीं आमी थोडे अवघेच आसले, 10-15 जाण जाणटे बी आसले तेन्ना. आता हे आमचे हे वाडल्या. म्हणजे आता आमचे 25 ते भायर गेले. कितके दिसान तुमी? आमी 5 दिसांक रावता. हय, अमचे दिसा नवीन आहा तो अमचे दिसा आणि अमावास्याच्या नंतर दुसरे दिसा पासून ते जात्रे पर्यंत 5 दीस सारके. आता तुमी आसात पयलीं पासून, हय, पण आता जी नवीन जी भुरगीं येतात पळय न्हू, सो तांचो अनुभव कितें तुमकां कितें दिसता? की येवपाक पळयतात काय फाटी फुडें जाता? ना 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 येवपाक पळयता. म्हणजे सो खोशेन ते येतात. कारण आता ते आता अंदू ह्या वर्सा आमचे 3 जाण भुरगे आता रावल्या. ते सो खोशेन येयल्या. कारण तांकां तशी मागणी बी आसता. थोड्याशांक मागणी आसता, पण थोड्याशांक मागणी पण सो खोशी जी कोणाक आसता न्हू तेणी राव तशें कांय अडचण ना तेची. ते जे नवीन येतात पळय ते कितले दीस रावता? 6 दीस. 6 दीस. आणि तुम्ही आता कितल्या वर्सां पासून रावतात म्हणून? कमी हय, कमीत म्हाका 55 वर्सां जाली. म्हणजे एक 4 दीस 5 दीस 5 दीस त्यापूच कोणे कडेन एक समजा जायना तेणे एक दीस 2 दीस तरी रावंक जाय. त्यापूच सोडूंक जायना. 2 दीस तरी धरूंकच जाय. तुमकां आतां पर्यंत आयिल्लो अनुभव सांगात. अनुभव कसो कितें आयला? अनुभव म्हणजे खंय गेल्याच्या नंतर आनी हेका रावल्याच्या नंतर उमेद येता. म्हणजे अनुभव कशें म्हणजे एक उमेद. आनी तिचे फाल्यां आतां जात्रा बी आसा न्हू, तिच्या त्या उत्सवाक सुद्दां वचपाक भुरग्यांक नाचांक बिचांक उमेद. तुमी आतां थंय गेल्या उपरांत तुमकां असो एक इन्सिडंट अनुभव असो कायम स्वरुपी रावलेलो असो कितें आसा जाल्यार सांगा. कायम स्वरुपी बी असो तसो अनुभव म्हणजे कितें तरी थंय गेले आनी असो इन्सिडंट जाला अरे तो म्हाज्या आयुश्यान रावलो असो अशें म्हणून कितें अनुभव आयलो? अनुभव म्हणजे कसो थंय गेल्याच्या नंतर एक मनाची समाधान जाता आनी बरें दिसता मातशें. पयलीं भरपूर सोरोप येतालो. सोरोप येवन पिवन एक दीस हांव असो जात्रेक गेलो आनी देवी कडेन मागलें की म्हजो हो सोरो सुटो न्ही म्हणून. आनी आंगवण बीन तशी हांवें कांय करूंक ना देवी कडेन, पण हो म्हाजो छंद सुटो न्ही म्हणून. सुटल्या बरोबर एका वर्सान सुमार सुटलोय बी आनी म्हाका चेडो नासलो. तो एक हांव प्रश्न दुसऱ्या वर्सा घातलो. इतले हे दोनूय म्हाजे प्रश्न बऱ्या रितीन सुटले. आनी मागीर म्हाका हें जालें की आतां तिची सेवा करपाची म्हणून. आयज म्हाका 15 वर्सां जालीं तिची सेवा करता आनी तिच्या खातीरच म्हाजो उदो जालो अशें म्हाका सारकें. म्हणजे नवसाक पावणारी देवी अशेंच तुमचें जें हांवें चिंतलें तें हांवें तिच्या नांवाचेर करून दाखयलें. आनी जें हांवें मागलें तें तिणें म्हाका दिलें अशें म्हाका दिसता. आनी बरें प्रोत्साहन येता तिच्या. इतलें. तुमी म्हणून स्वता आयले, कित्याक अशें दिसलें तुमकां येवचें अशें म्हणून? कांय ना, आमकां अशें दिसलें की देवीची अशें आमकां सेवा कशी आनी अशें मनाक बरें दिसता न्हू देवाचें कितें करता म्हणून, जाल्यार अशें दिसलें. तुमच्या घराण्यान आनीक कोण आसात धोंड? ना, म्हाज्या घरान तुमी ह्या सगळ्या धोंडांक पळोवन तुका अशें दिसलें? म्हाका दिसूंक ना. अशें म्हाका देवीची सेवा म्हटल्यार देवीचें आयकाचें म्हणून दिना. तुजो कितें अनुभव? म्हाज्या घरान 3-4 धोंड आसले आनी मनान दिसलें की धोंड रावली. ह्या वर्सा तुजें पयली फावट. तुका भंय दिसता? ना, भंय ना. तुजो कितें तुजो म्हाका देवाची सेवा करपाची म्हाका अंदूचे 6 वर्स हांव धोंड रावता हांगा. आमचे पयलींचे आनी खूब जाण रावल्ले आसा हांगा धोंडचे. पयलींच्यान म्हाजे 55 वर्सां जाले सगळे जाण रावता हांगा धोंड. आमी 5 दीस म्हणजे न्यू कोण आसा धोंड पळय ते 6 दीस रावता. नाजाल्यार आमी म्हणजे भुरगे आहा ते 6 वर्सां जाल्ले आहा ते 5 दीस रावता. सो आमी कशें आसता म्हणजे सकाळी सोबत आमी उठले की सगळे भुरगे न्हाता, मागीर कोण आहा ते म्हणजे रांदपाक बी येता ते सगळे जाण आमी पयलीं चाव करता, शिरो करता. ते जाले की मागीर परत सपोज सगळे जाण न्हानूच खावता, वल्या कपड्यान आमकां सगळें खावचें पडटा. सो मागीर परत ते जालें की मागीर सगळे जाण भुरगे मेळूनच दनपारचे मागीर सगळे न्हाले की मेळूनच भुरगे जेवण बी सगळें तशें करता. सो सगळे जाण म्हणजे सगळे जाण एकामेकाक हेल्प करून सगळे जाण जेवण बी सगळें करून बरें रावता.
फाल्यां देवीचो खरो दीस हय. तुमी थंय वयतले हय. कशा पद्दतीन तुमी वयतले थंय? कशें आसा जे कोण 3 भुरगे अंदू न्यू रावल्ले आसा दोन सो पयलीं तांकां आमी मानवपाक वयतले जे डॉक्टर्सान जे सगळे कोणाक खबर आसा ते घेवन तांकां मानवपाक वयतले थंय ते येवन मागीर सगळे आमी जेवतले बी मागीर सांजचे परत 4-4:30 म्हणल्यार सगळे जाण भायर सरतले देवीच्या दर्शनाक वचपाक जात्रेक भायर सरतले आनी ते तुमी मानवप ते खंय हांगा मानवप का थंय? शिरगांव देवा कडेन वयचे पडटा देवळेन वयचे. ओके आतां कितले जाण तुमी टोटल आसतात हांगा देवळांत? 27 आसले सो अंदू 3 जाण न्यू रावले सो टोटल 30 जाले सध्या ह्या वर्सा. म्हणजे 10 पासून सुरवात जाल्लेली संख्या ही आता हय. वाडत दिवसेंदिवस वर्षान वर्ष वाडत आसा वाडटा. आणि जे तुमच्या बरोबर जे अनुभवी आसात ते तुमकां सगळें मार्गदर्शन करतात. हय सारकें. आमकां हांगा न्हू सगळ्यांक एक जाण काम करपाक बरें दिसता आनी घरचे पेक्षा हांगातलें जेवणय बरें लागता आनी आमी हरशीं घरान शिवराक जास्त पूण हांगा 5 दीस बरे वयता ते आनी बरें चलता जेवण. तुझ्या जीवनातलो एक अनुभव सांग की धोंड रावल्यापासून आतापर्यंत काय अनुभव येयला तुका? तसो कितें धोंड रावलो जात्रेक गेलो काय सारको अशें होमखणा कडेन कांटो उबो जाता तशें भितरल्यान वयता सारकें हें देवी हें कशें दिसता आनी भितरल्यान धांवांक कशें पयलींच हें जाता उमेद कशी येता. ते वखदां तुमचे कडेन रावत आसता, रोवत आसता. तुमकां ते वखदार अवसर बी येता? अवसर बीन तशें कितें ना. देवीचो प्रसाद आमी एक आमच्या हेतून दवरलो काय एक होमखणांत देगेक वयता वयता एक भितर केन्ना वचोंक आपल्याक मेळटा अशें एक हें फिलींग भंय दिसता? भंय दिसना आमकां. आतां म्हाका 17 वर्सां जालीं बिंदास थंय गेलो काय बिंदास वचोंक एकदां केन्ना म्हाजो नंबर येता अशें जाता थंय पावलो काय. रांदपाक येता आपुणूय शिवराक सारकें रावता आनी कोल्या हांगा ते जेवण करता आनी आमकां हो नेवेद घालता. आमकां ते केन्नाच हें करिना धांवान येता आनी आपले इच्छेनुसार जें कितें आमकां जेवणाक लागता ते करून घालता. आनी गेली 25 वर्सां ते आमच्या बरोबर आसा. अशेंच तेणी आमकां सहकार्य करचें आनी वोजरे गांवांत सगळे लोक सुद्दां आमच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन येतात आनी आमचे 2 दिसाचे व्हडलें जेवण आसता आयज आनी फाल्यां आमचो महाप्रसाद व्हडलो आसता आनी सगळ्यांक वाड्या वयले लोक येता, गांवचे लोक येता आनी आमचे जे गांवचे प्रतिनिधी आसतात ते सुद्दां आमकां येवन प्रोत्साहन दितात की सगळ्या जाणांक उमेद हाडटा आनी उत्सव बरो हो जावचो म्हणून मदत करता. अशेंच आमचे सगळे नेवीन सुद्दां कोण धोंड आसा पळय तेंच्यांनी देवीचेर विश्वास दवरचो आनी फुडें येवचें आनी बरें धोंड जावचें. आनी आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की सरकारान हो राष्ट्रीय हो गोंयच्या दर्जाचो हो उत्सव केल्लो आनी सरकारान हो परत तेचेर विचार करचो आनी शिरगांवचे जात्रेचो ह्या उत्सवाक आमकां सबंद गोंयभर एक सार्वजनीक सुटी जाहीर करची आनी हो उत्सव आमचो बरो गोंया भितर जावचो अशें मागता. आनी सरकारान हेजो उत्सवाचेर सुद्दां आनी खास करून ते लयराईचे पदाधिकारी कोण आसता देवस्थानाचे तेंच्यांनी मेहनत घेतात आनी हो उत्सव बरो आसता आनी सगळ्या धोंडांची वेवस्थीत सोय केल्ली आसता. तेंच्यांनी अशीच आमची धोंडांची सोय करची आनी हे उत्सव बरो मोठ्या संख्येन जावचो आनी आमकां सगळ्यांक देवीचो आशिर्वाद जावचो. म्हाका आमचो चुलतो पयलीं आसलो धोंड तो ह्या ना म्हाका देवी सपनान म्हाका येवन भास जालो असो ती धोंड रावपाचो असो. मी देवा कडेन विचारलो की म्हाका जो सपनाचो भास जालो देवीचो जाला हय म्हणून मागीर त्या रावल्या पासून म्हाका 35 वर्सां जाली. तुम्ही देवीचें काम करता? हय. खंय कामाक तुमी आसता? कामाक काय ना आमी घरात आसता. हां. म्हाका एक इच्छा जाली की रावपाचा एकवार धरपाचा देवीचा. ती म्हजो चुलतो आसलो तेंच्यांनी एकवार म्हाजी ती चुलत भयण आसली ती एकटी जातली तेणी त्या होमखणाक रथ लायला म्हाका खबर ना पूण तिचो म्हाका भास जालो त्या परत मी रावलो. तो अनुभव एक काय आहा तुज्या आठवड्यान? काय ना म्हाका एक इच्छा आसली की रावपाची रावले जाणटे आसले न्हू. म्हाका आयलो अनुभव म्हणजे हांव असोच सदांच मातशें विकनेस कशें आनी हांव कॉन्ट्रॅक्टर घरा कामाक. म्हाजो पयलो अनुभव म्हणजे हांव ह्या हांगा पळय एकवादाक रावलो तेन्ना गाडी घेवन अशें भायर वचोंक जायना बीन म्हणटा हे आनी ते सांगता तें खरें. हांव गेलो ती वयर गाडी म्हाजी सारकी सायडीक गेली रस्त्या भायर पावली. कशी पावली म्हाका पण म्हाज्या गाडयेक एक स्क्रॅच पडच्या पयलीं ते देवीन म्हाका सारको आपूण म्हण सुखरूप हाडलो. ते जालें. दुसरें म्हाका सदांच थंडी जाताली आनी म्हाका मातशें एक सिकनेस आसली. हांव येतना देवीक एक मनानसून संकल्प केलो की म्हाजें आरोग्य बरें राव आनी खरेंच हांव 15-15 दिसांनी डॉक्टरा कडेन वयतालो पण हांव ती वखदां विखदां घेवचीच सोडली हांगा येयल्या उपरांत. पण म्हाका तो एक अनुभव म्हणजे हांव 2 म्हयन्यांनी परत 15-15 दिसांनी तसोच दोतोरा कडेन वतना
चॅक केलो. दोतोर म्हणटा तूं बरो आसा. आनी 2.25 म्हयन्यांनी दोतोराक हांवें सांगलें की हांव वखदां हांव थंय लयराईचो फोटो आसलो. हांव म्हटलें दोतोर अंदू धोंड रावलो आनी म्हटलें सगळीं एकवादाक रावलो तेन्ना सगळीं वखदां सोडून दिली आनी म्हाका आतां बरें दिसता. तेन्ना पळय लक्ष्मण गॉड इज ग्रेट नावलो अशें म्हाका दोतोरान सांगलें. तेन्ना तूं जालो सारको कांच भियेना. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे थंयच्यान म्हाका थंडी खोकली अशी कितेंच जायना. नाजाल्यार म्हाका रोखडी थंडी जाताली हें जाताली. आतां हांव थंड उदीक केन्नाच पियाना जावं न्हायना. हांगा आमी 10-15 फावटी तरी न्हाता हें करता. आतां ते रांदपाक रावता परत न्हाले खावपाचें जाल्यार कितें न्हालो खाल्लें पूण म्हाका केन्नाच त्रास जावंक ना. तुमचें नांव कशें हीच म्हटलें? म्हाजी एक व्हडली म्हाका देवीन दिल्लो देणगी म्हणटा.